गजाली ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. आमच्या बरोबर आसा तुझा माझा ब्रेकअप सिरियलांतलो सायंकीत कामत म्हळ्यारच समीर. फाटल्या एपिसोडान आमी ताजे विशीं थोडे भोव जाणून घेतले. आतां परत ह्या फुडल्या एपिसोडान आमी ताजे कडेन गजाली चालूच दवरुया. परत एकदा येवकार सायंकीत. सायंकीत म्हाका एक सांग, तुजो शिक्षण सगळें गोंयांतूच जालें. तुवें हें सगळें आपले जे सगळे अभिनयाची जी कला आसा गोंयांतूय थोडी भोव दाखयली, चडशी पुण्याकूय दाखयली, पुण्याकूय शिकलो. आतां तुजें खंय तरी एक करियर सुरवात जाला. म्हाका एक सांग, रंगभुमी, कॅमेरा आनी सिनेमा ह्या तिनूय वेगवेगळी आंगां ही. सो तुवें रंगभुमीचेरूय काम केलां. सो रंगभुमी वयले तुजे कितकी खंय खंय काम केलां, कितें नाटकां बिटकां कितें आसा जाल्यार आमकां मातशें त्या विशीं सांगचें. हय, सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सान आसतना थंय आमी बरींच नाटकां केल्या, पण त्याचे प्रयोग भायर जायना. ते तितल्या पुरतेच आसता तुमकां. पण म्हाका दिसता वर्साक आमी 6 ते 6 नाटकां करची पडटा. सो थंय नाटकांचे बरेच प्रयोग केला, पण भायर एक वेवसायीक नाटक हांवें जें केलां तें म्हणजे ह्या गोजीरवाण्या घरात. फोंड्या ताचो एक प्रयोग जाल्लो गणेश उत्सवाक. हांव, सुप्रिया पाठारे आनी आदिती द्रवीड अशें आमी तिगूच जाण आसा थंय. आनी नाटकाची मजा वेगळीच आसा, कारण ते लायव्ह आसता आनी लायव्ह तुमकां रिएक्शन मेळटा प्रेक्षकांची. आनी एक तर ते तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार फार्स न्हय पण कॉमेडी. सो ते एक उत्स्फूर्त कॉमेडी येता, उत्स्फूर्त जोक्स येता. आनी म्हजो एक अनुभव आसा तो म्हणजे एक हांवें जोक मारिल्लो. प्रशांत दामलेचें एक नाटक आसा, साखर खाल्लेला माणूस. तर म्हजी ती आई खूब बोवाळ करत आसता. तिका म्हणटा, काय चाललंय तुझं, शांत बस ना, तुला काय झालं, तुझ्यावर पण नाटक काढावं लागेल. तर फक्त प्रेक्षकांना पळयता आनी म्हणटा, साखर खाल्लेली बाई. इतकेंच म्हणलें हांवें. आनी त्या इतके लोक हांसता त्या जोकाक. म्हाका खबर ना तो जोक कित्याक वर्क जाता, पण त्या टायमिंगाक आनी त्या एकान तो जोक खूब वर्क जाता. सो लोक इतके हांसपा लागले आनी सुप्रिया पाटर सुद्दां फुटली थंय. ती स्टेजीर हांसपा लागली आनी तिणें म्हाजे कडेन पळयलें, तुका हांसूं म्हणचें ना आतां. आनी तें जाताच. ते जे व्हडले कलाकार आसा न्ही ते जाताच. हांवें एक जोक मारलो ते जोक मारतले. सो अशें चालूच आसता. हय. सो ती नाटकाची एक वेगळीच मजा आसा. आनी कॅमेराची सिरियलीची मजा अशी आसा की तुमी आतां ह्या टेकाक तुमकां जर ती इंटेन्सिटी येवना तर तुमी कट करून फुडलो अजून एक टेक घेवन ती इंटेन्सिटी परत दिवंक शकता. सो तुमकां जें मनान जें काम करपाचें आसा तें तुमी कॅमेराचेर करूं शकता. कॅमेरा खातीर तें शक्य जाता. जे स्टेजीर जायना. स्टेजीर एकदां जालें की तो सीन जालो, तो परतो जावचो ना. सो कॅमेराची अशी वेगळी मजा आसा. सिनेमा म्हाका करपाचो आसा. अजून सिनेमान हांवें काम करूं ना. करपाचो आसा. सो सिनेमाचें म्हाका तितकें हें ना. शॉर्ट फिल्म्स केल्या हांवें. शॉर्ट फिल्म्स केल्या. जेन्ना हांव ललीत कला अकेडमींत आशिल्लो तेन्ना सायडीक DCSचे मास कम्युनिकेशनचें एक इन्स्टिट्यूट आसा. तांचे शॉर्ट फिल्मां म्हाका दिसता 7-8 शॉर्ट फिल्म्स केल्या हांवें. एक फेस्टिवलाक सुद्दां गेल्ली. हय, दोन फेस्टिवलाक गेल्ली. एक भायर फॉरेनाक म्हाका दिसता बर्लीन काय खंय तरी ती फेस्टिवलाक गेल्ली. ते सिलेक्शन जाल्लें. तातूंत सुद्दां लीड रोल केल्लो हांवें. सो शॉर्ट फिल्म्सान केलां हांवें काम, पूण फ्लॅश म्हणजे फूल फ्लॅश मुवीन करूं ना. म्हाका एक सांग, केन्ना तुज्या कडेन अशें नैराश्य बी आयलां की शी आपल्या कडेन जमचें ना, म्हाका हें जावचें ना, अशें नैराश्यान बी केन्ना तुका दिसलां, फिलींग आयलां? ना, तशें केन्नाच येवना म्हाका ना, तशें. हें कितें डिफिकल्ट जाता, मॅनेज जावचें ना, अशें कितें सामकें टायर्डनेस येता? ना, मॅनेज जावचें ना अशें ना. कितें जातालें, इगो प्रॉब्लेम जाता की जेन्ना हांव इन्स्टिट्यूटान आशिल्लो तेन्ना म्हाका जमनाशिल्लें तेन्ना लोक सांगताले. सो तेन्ना म्हजो इगो मदीं येतालो. तुमी सांगता तरी म्हाका जमतलें. पण तो म्हजो इगो खूब म्हाका वर्क जालो. कित्याक हांवें म्हणलें की तुमी जितलें ना म्हणटा न्ही तितलें हांव करून दाखयतलो. सो हांव नेहमी पॉझिटीव रावलो आनी ती पॉझिटिविटी खूब वर्क जाली. आतां म्हाका कळ्ळें की ना, तशें करून चलना. इगो मनान केन्नाच दवरपाचो न्हय. लोक जेन्ना सांगता तें आयकुपाचें आनी आयकुपाची संवय लावपाची. ती संवय खूब बेस्ट आसता. ती तुमच्या एक्टिंगेन सुद्दां तुमकां खूब युजफूल आसता. कित्याक जाणा, फुडल्याचे जेन्ना आमी डायलॉग्स आयकता, जेन्ना आयकुपाची संवय लागली न्ही की हांव मागीर रिएक्शन म्हजी बरोबर येता. फुडले डायलॉग म्हजे बरोबर येता. नाजाल्यार कितें जाता, आयकना न्ही जाल्यार हांव म्हजो परफॉर्मन्स करतां आनी तेन्ना तुटक दिसता तें. सो ते आयकुपाची संवय म्हजी लागली ह्या खातीर. आतां म्हाका एक सांग, तुजी पयलींची लायफस्टायल, आतांची लायफस्टायल, हातूंत भितर कितें फरक आयला?
की आतां खंय तरी कशें आसा आतां खंय तरी तुका ब्रेकअपान लीड रोल तुजो आशिल्ल्या कारणान तुका लोक समीर म्हणून वळखतात कळ्ळें. पयलीं तूं फक्त सायंकितूच आशिल्लो, आतां खंय तरी तुज्या भितर समीर आयला कळ्ळें. सो पयलींची लायफस्टायल आतांची लायफस्टायल हातूंत भितर कितें बदल जाला? कितें जालें जेन्ना रात्रीच खेळ जातकूच आनी ही सिरियल करता आसतना म्हाका बरेच जाण सांगता की आरे तूं हिरो आसा सिरियलीचो, तुवें असो थाटान रावपाक जाय, अशें उलोवपाक जाय, मातसो एटिट्यूड दवरपाक जाय. पण म्हाका जमना, कारण सोसायटी हांव ज्या सोसायटीच्यान आयला, म्हज्या आवय बापायचे संस्कार आसा तो एटिट्यूड आनी तो इगो नाच, सादेपण आसा सगळें. सो आतां हांव सादेपणानूच रावता. आनी एक्चुली ते सादेपण आतां लोकांक आवडपाक लागलं की अरे कांयच एटिट्यूड ना ह्या मनशान. आज हो लीड एका सिरियलीन, झी मराठीच्या सिरियलीन ताणें लीड केला, पण कांयच एटिट्यूड ना. सो म्हाका हांव सादेपणानूच रावता. फक्त इतकेंच की फरक कितें जाला की प्रेजेंटेबल रावपाक जाय आपणें. कित्याक म्हाका फॉलो करपी लोक आसा आतां, पयलीं नाशिल्ले. पयलीं म्हाका जाय तसो हांव रावूं शकता, पण आज हांवें जर खंयची एक चूक केली न्हय तर ती चूक बाकीचे लोकूय करूं शकता. जशें सलमान खानाक फॉलो करपी लोक आसा. सलमान खान बॉडी करता म्हणून बाकीचे लोक बॉडी करता ताका पळोवन. तर ताणें खंयची चूक केली तर तेय लोक चूक करतले, तांकांय ती चूक दिसची ना. सो ते चुकी हांव सगळे आतां वगळटा. पयलीं जाणा एक्चुली अशें तितको फ्री आसा म्हणून कॉलेजीन बी आसतना ते आशिल्ले अशें हो कितें सांगता म्हाका, हे कितें सांगता ते स्वभावान आसतालेच सगळ्यांच्याच, गोंयच्या सगळ्याच भुरग्यांक दिसताले भायर जे भुरगे आसा. पुलीस बी दिसले जाल्यार पुलिसांक म्हणटा अरे हो कितें आड येतलो बी अशें चालू आसता. ते सगळे म्हजे बदलले. आज म्हाका कळ्ळें की तांची ड्युटी खूब म्हत्वाची आसा. लोक कशें काम करता, पुलिसांक एक आदर आसा आतां म्हज्या बद्दल. सो हांव आदर दिता तांकां. सो अशें विचारांनी सुद्दां म्हजो बदल जालो. आनी राहणीमान बदललें म्हणजे तेच की सगळ्यांक म्हाका आदर दिवपाक आवडटा, कारण सगळ्यांची कामां तशी त्या लेवलची आसता. पुलीस सुद्दां दीसभर भायर आसता, ट्रॅफीक पुलीस आसूनी तांचें काम तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तें ना जाल्यार सगळें ट्रॅफीक जाम जातलो. मुंबय तर तुमी पळोवपा जाय, इतकें ट्रॅफीक आसा. मुंबय पुलीस आसा म्हणून सगळें आसा तशें मुंबय आसा. रातचे सुद्दां मुंबय 4 जावनी 5 जावनी सगळी कडेन पुलीस आसता उबे. सो तांची ड्युटी सुद्दां खूब म्हत्वाची आसा. सो तसो आदर म्हजो लोकां बद्दल वाडलो. म्हाका एक सांग, पयले फावट तूं व्यावसायीक सिरियली भितर आयलो पयले फावट कॅमेरा मुखावयलो तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? कारण ब्रेकअप सिरियली भितर मोठे मोठे स्टार्स आसात कळ्ळें, आनी तूं खंय तरी एक नवो कसो तातूंत भितर. पयलो शॉट ब्रेकअपाचो, फर्स्ट टायम यू आर स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा, समीर म्हणून तूं हिरो म्हणून त्या सिरियलीचो उबो रावलो. तो तुजो अनुभव कसो आशिल्लो की पयलेच फावट कॅमेरा, इतले सगळे स्टार कास्ट आनी आपूण हिरो, कशा पद्दतीचो अनुभव आशिल्लो तो? पयलो ब्रेकअपाचो पयलो एपिसोड जो शूट जाल्लो. तूं म्हणटा टॅलिकास्ट जातकूच की शुटींग चालू आसतना? शुटींग, तुमी सिरियल सुरू करता, शुटींग चालू जाता अशा वेळार. पळय, म्हाका न्ही ती फिलींग पयलींच जाणवलेली की अशी फिलींग म्हाका येतली. आनी म्हाका हांव स्वता प्रावड फील करतलो, पण म्हाका तें नाका आशिल्लें. कारण तुमी जर स्वताची तारीफ करपाक लागले न्ही तर बरें काम जायना. सो तेन्ना हांव मॅडिटेशन करता. हांव शांत जाता. श्वास पयलीं हांव नॉर्मल करता. शांत जाता की कांय ना, काय व्हडलो बिडलो स्टार ना हांव, खंयची सिरियल करना, एक परफॉर्मन्स आसा तो परफॉर्मन्स हांव करता. तर अशें म्हजें म्हणणें आसता. शांत जाता आनी हांव परफॉर्म करता. सो ती फिलींग म्हाका तशी केन्ना तेन्ना येवूं ना. पण जेन्ना सिरियल टीव्हीचेर लागली, लोकांक काम आवडपाक लागलें, तेन्ना म्हाका एक वेगळीच फिलींग मेळ्ळी. आनी कारण रात्रीच खेळ म्हाका म्हजें काम आवडना. रात्रीच खेळान तुजो म्हाजो ब्रेकअप म्हणजे म्हाका काम आवडटा, हांव सॅटिस्फाय आसा. ऑफकोर्स सॅटिस्फाय केन्नाच आसूंक जायना एक्टरान, पण तसो सॅटिस्फाय आसा की हां इतकें तरी हांव काम करूं शकलो ह्या सिरियलीन. आनी तुका आतां अभिनया व्यतिरिक्त तुजी आनी खंयची आवड आसा? म्हाका एक्चुली ट्रॅवल करपाक खूब आवडटा आनी बाय रोड गाडी चलोवपाक खूब आवडटा म्हाका. जर हांव हें जावं नाशिल्लो म्हणजे एक्टर नाशिल्लो जाल्यार हांव ऑटोमोबायल इंजिनियरींग करून ऑटो कॅड करपाचें आशिल्लें म्हाका. आनी डिजायनींग गाडयो जर डिजायन बी करपाक म्हाका खूब आवडटा. सो ट्रॅवल करपाक खूब आवडटा म्हाका गाडयेनी. आनी हांव कितलीय गाडी चलोवंक शकता. म्हणजे आतां गोंयांत येता आसतना सुद्दां हांव गाडयेंतल्यान स्वता एकटो ड्रायव्ह करता आयला हांव. सो म्हाका आवडटा गाडी चलोवपाक.
आनी सिंगींग बी तातूंत कितें इंट्रस्ट आसा गायला बी हाजे पयलीं केन्ना गवळणकाल्याक गायला आसतलें तें जाणा हांव गवळणकाल्याक गायला ते इतकें न्ही थिएटरार जेन्ना करतालो तेन्ना तुमकां गावचेंच पडटा तुमकां ते शिकचेंच पडटा पण ते बेसीक नाटकान जे गायता संगीत नाटक वेगळें पण बाकीचे थिएटर आसता बाकीचे फॉर्म्स आसता बर्तॉल ब्रेथ बी आसा तर ब्रेथियन थिएटर जे म्हणटा तर थंय तुमकां गावचेंच पडटा सो तसो गातालो पण गायन ना सॉरी ना धांवतले सगळे जाण ओके आनी घरांतल्यान तुका कसो कितें सपोर्ट मेळटा ह्या बाबतींत कारण कशें आसा की तूं एकटोच खंय तरी चलो भुरगो घरांतलो कळ्ळें तुका आनी तूंच भायर आसता कंटिन्युअस तुजी भयण तुजी मम्मी तुजो पप्पा आजी तांकां तुजी खूब याद येता आसतली सो कशी कितें फिलींग जाता तेन्ना एक्चुली पयलीं तांकां ओड आशिल्ली ते नेहमी आपयताच म्हाका आजी बिजी आपयताच आजीचें आतां जाणटेपण आनी हांव खूब लागींचो तिच्या खूब लागीं आसा हांव तिच्या सो ती म्हाका आपयताच नेहमी पण आतां कितें जालां ना आतां एक स्टारडम आयल्या कारणानी डिस्टन्स आनी मातशें वाडलां अशें दिसता म्हाका सुद्दां फील जाता आजी भितर तुज्या आजी भितर आनी म्हज्या आवय बापाय भितर सुद्दां आनी म्हज्या भितर मातशें डिस्टन्स वाडला आनी ते म्हज्या आवयक सुद्दां ते भंय आसता की चलो आमचे कडेन येवचो परतो सो त्या फिलिंगेन आतां तेची इंटेन्सिटी वाडल्या फोनाचेर जेन्ना फोनाफोनी जाता तेन्ना पयलीं अशी उलयनासली पण आतां ती वेगळी इंटेन्सिटी आसा की तूं कसो आसा कितें जाला तांकां खूब हें दिसता म्हज्या बद्दल की बरो आसा मरे खूब काम करता खूब हें आसा सो आतां तें एक वेगळें रिलेशन आनी इंटेन्सिटीचें रिलेशन जालां तूं फ्रिक्वेंटली गोंयांत येवपाक शकना चडशे तुजे विजिट्स कशे जाता गोंयांत कारण तूं चडसो मुंबयच आसता बरोबर गोंयांत येवपाक टायम केन्ना मेळटा कारण आतां ब्रेकअप पळोवंक गेल्यार ब्रेकअप कंटिन्युअस हो डेली सोप सोमार ते शेनवार मेरेन एपिसोड चालूच आसतात तुमचे सो तातूंतल्यान तूं टायम कसो काडटा घरा येवपाक एक्चुली म्हाका टायम मेळच ना म्हणजे सुट्टी आसता ते पण सांगून सुटी नासता म्हणजे फाल्यां सुटी जाल्यार आज रातचे 12 सुमार म्हाका कळटलें की फाल्यां तुका शूट ना सो हांव येवं शकना न्ही 2 दीस सुटी आसता मॅक्झिमम 3 दीस सुटी आसता पण त्या 3 दिसान गोंयान येवन वचप जायना ते हॅक्टीक जाता सो म्हाका दिसता हांव सो ते 7 म्हयने जाले आसतले शुटिंगे खातीरूच आयिल्लो हांव ह्या सिरियलचें शूट आशिल्लें गोंयान तेन्ना आयिल्लो मोरजे शूट आशिल्लें म्हणून वेरे तशें पयस मोरजे पासून सगळ्यांक घेवन येवपाक म्हणून म्हाका येवंक वेळ मेळूना मिराची आनी समिराची भेट गोंयांत जाल्ली हय ती तो शॉट हय तो तर म्हाका दिसता हांव 10 मिनटां घरा बसला ते सुद्दां बाकी सगळे आर्टिस्ट म्हज्या बरोबर आशिल्ले 10 मिनटां घरा बसलें त्याच्यान परत भायर सरलो हांव आनी तेच्या पयलीं हांव आयला तो म्हाका दिसता वर्स जाल्लें जीव जड जाता आसतलो गोंयांत घर सोडून वतना ते जाताच पण करचें पडटलें आतां आनी कितें प्लॅन्स आसात तुजे हाज्या व्यतिरिक्त ब्रेकअपा व्यतिरिक्त किंवा फोर्थकमींग कितें आसा पण आतां सद्या मातसो सिलेक्टीव जाला कारण ऑफर्स येता हय ऑफर्स आसा सिरियलीची ऑफर्स आसा फिल्माची ऑफर आसा नाटकाची ऑफर आसा पण आतां म्हाका मातशें बरें काम करपा जाय तुजो म्हाजो ब्रेकअप सुद्दां बरेंच काम रात्रीच सुद्दां बरेंच जालें पण म्हाका म्हज्या पद्दतीन काम करचें अशें दिसता म्हणजे कितें म्हणपाक अनुराग कश्यप किंवा अशे जे लोक आसा जे एक्सपिरियन्स जे आसात हां आनी वेगळ्या पद्दतीन जे काम करता ती पद्दत म्हाका आवडटा सो त्या पद्दतीची हांव मातशी कामां सोदतां सो पळोवया सो आतां वेळ काडप कठीणच जाला तुजें गोंया येवपाचें सो मुखावेले प्लॅन्स तूं आर यू प्लॅनिंग टू सेटल गोंया सेटल जातलो काय मुखार मुंबय कशें कितें मॅनेज करतलो तें कितें प्लॅनिंग केलां सेटल म्हणजे सेटल न्ही कारण म्हाका मुंबय घरी येवपाचें ना कारण थंय पीस ना तुका शांतता थंय मेळना मुंबय काम करपा खातीर तूं रावूं शकता पण शांतता जी गोंयान शांतता मेळटा गोंयच्या मातयेचो जो वेगळो वास आसा तो तुका मेळचो ना थंय सो थंय सेटल जावचो ना हांव पण कामा खातीर हांव थंय रावतलो आनी कशें आसता आनी फुडें जर हांव गेलो आय होप फुडें आनी गेलो तर मागीर हांव तशीं कामां करूं शकता मागीर गोंयान रावून हांव थंय फक्त कामा खातीर एक 4 म्हयने गेलो परतो गोंयान येवं शकता पण आतां हांव तें करूं शकना आतां म्हाका थंय रावचोच पडटा आतां म्हाका 7-8 तारखेक परत 2 मिटींग आसा सो फक्त मिटींग करपाक गोंयच्यान थंय वचूंक तें जमचें ना सो म्हाका थंय रावचोच पडटलो आतां म्हाका एक सांग आतां एग्जाम्पलां जर अशी पळोवंक गेली जाल्यार शाहरुख खान आसा मागीर आमची
आय गेस विद्या बालन जाणी आपलें करियर सिरियलांतल्यान स्टार्ट केलें. शाहरुख खानाची सर्कस आशिल्ली, विद्या बालनाचें हम पांच आशिल्लें, मागीर तांणी बारीक सारीक प्रॉडक्ट्सांच्यो एडवर्टायजूय बी ती करताल्यो. थंयच्यान ती मुखार गेली. विद्या बालन, शाहरुख खान तांणी डेली सोप्सा कडेन फाट फिरयली आनी सिनेमांत आतां तांणी सिनेमांतूच कॉन्सन्ट्रेट केला. सो तुजें कितें कशें कितें आसा? फाल्यां जर तुका सिनेमाची ऑफर मेळ्ळ्यो, इफ यू गेट सेटल्ड, सिरियली कडेन फाट फिरयतलो, रंगभुमी कडेन फाट फिरयतलो काय कशें कितें? कारण ती खंय तरी आतां विद्या बालन, शाहरुख खान रंगभूमी सिरियल सोडून फिल्माच करता. बरोबर आसा. तुजें कशें कितें आसा? पळय, सिरियल कडेन आसता, ताजी पद्दत वेगळी आसा. बरोबर, सिनेमाची पद्दत वेगळी आसा. सिनेमान 2 वरान दाखोवचें पडटा आनी सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो आसता. ती वेगळी मॅच्युरिटी आसता. चड मेलोड्रामा नासता ते. नाटकाचें वेगळें आसा. तिनूय गोश्टी वेगळ्यो आसा. पण म्हाका अशें दिसता की तें स्वताचेर आसा. तूं स्वता कशा पद्दतीन काम करता ताचेर आसा. आज हांव सिरियलीन रावून सुद्दां वेगळ्या पद्दतीचें काम करपाक हांवें केलें. म्हणजे तेंच हांव तुका म्हणटा की अनुराग कश्यप ज्या पद्दतीन ती कामां करता, ज्या रियलिझम घेवन ते ज्या रियलिस्टीक कामां करता ते, ती पद्दत तुमी जर स्वता हें केली तर तुमी सिरियलीन सुद्दां तें करूं शकता. मातशें आतां कितें जाता, डायलॉग्स बी सगळे मेलोड्रामा येता, लॉजीक नासता डायलॉग्सा एकदां, ते जाताच. पण मागीर एक्टरान स्वताचें लॉजीक लावपाक जाय ताका. तें तुमकां करचें पडटा. सो म्हाका खंयचेंच माध्यम चुकीचें किंवा करपाचें ना अशें दिसना. सगळ्या माध्यमांक करतलो. फाल्यां जर हांव फिल्म मेळ्ळी जाल्यार हांव सिरियल सुद्दां करतलो, नाटक सुद्दां करतलो. नाटक तर करतलोच हांव. कारण नाटकान स्पॉन्टिनिटी जी आसता न्ही, ती बाकीच्या 2 ह्या क्षेत्रांत ना. म्हणजे फिल्म आनी सिरियलीन तुमकां मेळना. नाटकांतल्यान डेवलप जात वता. एक्टर खूब डेवलप जाता. सो खंयच्याय एक्टरान नाटक करपाचेंच. नाटक आयुश्यभर सोडपाचें ना. आनी कितें तूं सांगपाक सोदता ह्या आतां तुका खुबशे लोक पळयतात? कारण म्हजें म्हणणें अशें आसा की डेली सोप्स ज्यो डेली सिरियली आसा पळय, तातूंत खंय तरी तूं घरांतलो कसो जाता. एक आतां आमी सुद्दां पळयता, चडशे गोंयकार ही तुजी सिरियल पळयतात मॅक्झिमम. कारण आतां खंय तरी लोकांक कळपाक लागला की ब्रेकअपांतलो हिरो आसा हो गोंयकार. सो त्या आवडीन त्या हातूंत जे लोक डेली सिरियल पळयना ते सुद्दां पळयता. हांवूय तातूंतलेच एक आसा. हांव सुद्दां केन्नाच सिरियल पळयना, जस्ट बिकॉज सायंकीत आसा म्हणून पळयता. अशे खुबशे लोक आसा. सो यदा कदाचित केन्नाय समजा सिरियलीक खंय तरी एंड जाताच, 1 वर्सां जावं, 2 वर्सां जावं, 3 वर्सां जावं, खंय तरी सिरियल सोंपता, तेन्ना खंय तरी एक तो आमी डेली पळयताली सायंकीत आतां दिसचो ना अशे पद्दतीचें फिलींग येतलें लोकांक. केन्ना जेन्ना सोंपतली ब्रेकअप तेन्ना. सो तेन्ना तशें कितें तुजें हें आसतलें? कारण खंय तरी तूं आतां एक लोकांचें एक रुटीन जाला की 8:30 जाली की टीव्ही मुखार बसतात ब्रेकअप पळोवपाक. सो कितें तरी मिसींग शें फिलींग येतलें. सो तें फिलींग भरून काडपाक तूं आतां कितें करतलो मुखार? ना, हांव कामां करत रावतलो. फुडल्या कामांतल्यान हांव लोकां समोर येतलोच. पण ती फिलींग न्ही आमकांय येता, एक्टर्साकूय येता. कारण डेली आमी मेळटा, डेली 24-24 वरां 48 वरां आमी सोबत आसता, काम करत आसता. आनी ते कॅरेक्टरूच आसता नेहमी. ती फिलींग आसता. सो त्या फिलिंगांतल्यान परत भायर येवपाक मातसो वेळ लागता. सो ती फिलींग आमकां सुद्दां येता. आमकांय तें मातशें वायट दिसता. पण त्या फिलिंगान रावूंक जायना. बिकॉज फॅन्टसी न्ही ती. ते सगळें नाटक आसता. त्या हितून तुमी रावूंक जायना. तेन्नाच ती वेळ आसता ती भायर येवपाचो तुमी. थंयच्यान भायर येवपाचें आनी मागीर दुसरें काम करपाचें. पण बरेच अशे एक्टर आसा न्ही, ते आजुनूय पळयले हांवें, नांव घेना हांव. एक काम आवडलें न्ही, ते कामाच्या त्याच कॅरेक्टरा भितर रावता ते. फुडलीं कामां सुद्दां तेच कॅरेक्टर, सेम कॅरेक्टर दिसता तेंच्या सगळ्या कामांनी. तर हें दिसूंक जायना. ती चूक. तुका ब्रेकअप सिरियल मेळ्ळी कशी नेमकी? ते एक मातशें आमकां सांग. हाव वॉज इट लायक स्क्रीन टेस्ट घेतिल्लो काय कशें कितें? म्हणजे ब्रेकअप तुका लीड रोल कसो मेळ्ळो ब्रेकअपाक? म्हाजें अशें जालें, देवाच्या दयेन कितें म्हाका खबर ना, हांवें ऑडिशन दिवं ना. अजून पर्यंत हांवें एकूय ऑडिशन दिवं ना. फायनल इयर जेन्ना आशिल्लें म्हजें ललीत कला केंद्र, तेन्ना संतोष आयाचीत, रात्रीच खेळचाळीचे प्रोड्युसर आनी क्रिएटीव हेड, तेंच्यांनी म्हजो परफॉर्मन्स पळयलो. आनी थंयच तांणी म्हाका विचारलें की तूं सिरियलीन काम करतलो? तर जेन्ना आमी इन्स्टिट्यूटान आसता, फायन आर्ट्स सुद्दां अशें करता लोक, जे पेंटिंग्स आनी हे, तांकां जर वेवसायीक कितें करपा लायलें तर वेवसायीक करचें ना. आनी सिरियल तेन्ना आमकां वेवसायीक दिसतालें. सिरियल बी करचें ना, फिल्म, नाटक इतलेंच अशें आशिल्लें. पण ताणें म्हाका विचारलें तूं करतलो सिरियल? म्हणलें हां करता. असो असो रोल आसा तुजो? हां करता. बरें हांव दॅट वॉज रात्रीचो खेळ चालू. रात्रीच एक्सायटेड नाशिल्लो, हांव करता. सो
थंयच्यान म्हाका ताणें सिलेक्ट केल्लो, ऑडिशन बी दिवना हांवें. आनी जेन्ना सिरियल टॅलिकास्ट जाली तें वातावरण पळयलें तें अरे व्हडलें आसा हांव म्हणजे समजतालो तशें ना हें. सो रात्रीच खेळचें सिलेक्शन म्हाजें तशें जालें 3rd इयराक. आनी रात्रीच खेळ सोंपता सोंपता जी मराठीचे बिझनेस हेड निलेश मयेकर तेंच्यांनी म्हजें ह्या सिरियलीचें सिलेक्शन केल्लें तेन्नाच. रात्रीच खेळ जाले सोंपता सोंपता तांकां म्हजें काम आवडलेलें आनी खबर ना तांकां कितें तरी वेगळो मनीस म्हाका दिसता समीर दिशिल्लो तेन्नाच. सायंकिता भितर समीर सोदून काडलो. हां ताका दिशिल्लो कदाचित म्हणून ताणें म्हणलें की तुका धरून म्हाका एक सिरियल दिसता, हय एक कॅरेक्टर दिसता, सो तूं काम घेवं नाका खंयचेच, ओके. म्हज्या कॉला खातीर राव. दीस वॉज 1 वर्स पयलीं. 1 वर्स पयलीं. सो हांव रावलो तर 9 म्हयने रावलो हांव. आनी तेन्ना म्हाका 9 म्हयने कामूच घेवना कसलें. नाटक करतालो हांव. नाटकाचे प्रयोग गोजीरवाण्या चालू घरात. आशिल्ले ह्या गोजीरान. हय नाटकाचे प्रयोग चालू आशिल्ले. हय पण कितें जाल्लें म्हाका खूब ऑफरी येताले म्हणजे कलर्स मराठी, स्टार प्रवाह अश्यो म्हाका दिसता 5 ते 6 सिरियली हांवें सोडल्यो ब्रेकअपाक लागून. ब्रेकअपा लागून. 5 ते 6 सिरियल आनी तातूंतले 4 सिरियलीन लीड रोल आशिल्लो. तो सोडटा आसतना म्हाका अशें जातालें अरे हांव सोडटा सिरियल बरें आसा पूण फुडलें जर काम म्हाका बरें मेळना जाल्यार हांव गेलो कामांतल्यान. कारण राग मनशान तो उरताच न्हय तांकां तुवें की आमच्या पयलींच सिरियल ताका तुवें ना वय म्हणलें. म्हणलेलें पयलींच ब्रेकअपा खातीर. हय कारण म्हाका त्या मनशाचेर कॉन्फिडन्स आशिल्लो. कारण चला हवा येऊ द्या, जय मल्हार अशे हिट शो ताणें दिल्ले. पूण तेन्ना ताणें सांगिल्लें तुका की तुज्या बरोबर रोहिणी हट्टंगडी आसतली आनी बाकीचे सगळे कलाकार. ताजे बाकीचे कांयच ठरूं नाशिल्लें. मिरा कोण ते बी कांयच ना 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 मिराचें तर लास्ट टायम म्हणजे म्हाका दिसता 1 दीस पयलीं ताचें सिलेक्शन जालां. बाकी कांयच ठरूं नाशिल्लें फक्त हांव ठरिल्लो. पण ताजेर विश्वास दवरलो हांवें की हां तो म्हणलें करते. तर म्हणून हांव 9 म्हयने रावलो आनी तशें म्हजें ह्या तुजो म्हाजो ब्रेकअपचें सिलेक्शन जाल्लें. पयलो एपिसोड ब्रेकअपाचो जेन्ना तुवें पळयलो टीव्हीचेर तेन्ना मातशें काळजान पकपूक जाय नाशिल्लें की बाबा. जातालें ऑफकोर्स जातालें. कारण तेंच जाता की लोकांक काम आवडटलें की ना आवडचें म्हज्या मनान आशिल्लेंच. 9 म्हयने रावला आनी कितें जाल्लें टॅलिविजनान तुमकां ब्रेक पडलो न्हय कामान सुद्दां मातसो असर पडटा. तुजी संवय तुट्टा न्हय संवय. सो पयलो सीन दिता आसतना तुमकां ती हें जाता कॉन्शियसनस येता. ना कशें आसा खंय तरी तूं आतां वर्सभर जालें समिराच्याच भुमिके भितर आसा कळ्ळें. तुज्या डेली रुटिना भितर खंय तरी समीर अवतरता. समीर आनी सायंकिता भितर कितें हें आसा म्हणजे सायंकित आनी समीर हे दोनूय कॅरेक्टर खंय लिंक आसा कशें म्हणजे सायंकिता सारको आसा समीर काय तुका सायंकिता भितर बदल करचो पडलो समीर जावपा खातीर. बदल करचो पडलो ऑफकोर्स बदल करचो पडलो. कारण समीर आतां मेरेन जो दाखयला तो आईचो बाबू कसो दाखयला कळ्ळें तुका. सायंकित कसो कितें आसा समीर. हांव आईचो बाबू बी असो ना पण एक गोष्ट कॉमन आसा ती म्हणजे जेन्युअन आसा हांव जेन्युअन आसा समीर जेन्युअन आसा. हां ती एक गोष्ट कॉमन आसा आनी बाकी इतक्यो कांय गोश्टी अश्यो कॉमन ना. पूण खंय तरी तूं ब्रेकअपाच्या शुटिंगाक वता तेन्ना तुका तुज्या भितर समीर हाडचो पडटा. मागीर तें शुटींग सोंपलें की तें समिराक भायर काडचो पडटा. तूं भितर डिफिकल्टी जाता काय ना. ना इतकें डिफिकल्ट अशें कांय नासतें. कारण आतां 1 वर्स खंय तरी तूं त्याच ट्रॅकार आसा. आतां फाल्यां सडनली तुका जर दुसरी सिरियल मेळ्ळी किंवा दुसरे सिनेमा मेळ्ळो नाटक मेळ्ळें जाल्यार तुका खंय तरी चेंज करची पडटली हातूंत भितर. आतां तूं समीरूच म्हणून जगता. ना ना तें तुमकां चेंज करचें पडटाच. तें तुमकां करचेंच पडटा चेंज. पण तेच थिएटर आर्ट्स जेन्ना आमी शिकताले 3 वर्सां तेन्ना तुमकां तें शिकूंक मेळटा. कॅरेक्टरांतल्यान कशें भायर येवपाचें कॅरेक्टरान परत कसो भितर वचपाचो तें काम तितलेंच दवरपाचें तेन्ना कॅरेक्टर करपाचें मागीर कॅरेक्टरांतल्यान बरोबर भायर येवपाचो. मागीर कॅरेक्टर विचार करपाचो ना. कारण तेच कॅरेक्टरान जो उरलो न्हय तो मागीर आयुश्यभर उरता एकदां. सो तशें करपाचें ना ती चूक आसता ती. नाजाल्यार मागीर सगळेंच विसरतलो. घरय विसरतलो हांव आवय बापूय विसरतलो सगळें विसरतलो. सो अशें करूंक जायना. सो मुद्दाम म्हणून हांव करना पण आतां तें संवयीचें जाला म्हाका भाग की शूटिंग सोंपली की सोंपलो कॅरेक्टर सोंपलो जालें. तें संवयीचें जाला भाग आतां. ओके. सो तुका समीर म्हणून चेंज करतना म्हणलें काय आपले सायंकिताक समिरा भितर अवतरीत करतना व्हडले कितें चेंजीस करचे पडले कॅरेक्टरा भितर कारण सायंकिताचो कॅरेक्टर समिराचो कॅरेक्टर कितें जाता न्ही सिरियल करता खंय तरी बाबा अशें दिसता की बाबा हां हो समीर हो म्हज्या सारकोच आसा म्हाका व्हडलीशी डिफिकल्टी जावची ना तो प्ले करतना. ना डिफिकल्ट म्हाका दिशिल्लें कारण एक तर तो मुंबय पार्ल्यान रावता. पार्ल्यांतली मराठी ही खूब अस्खलीत मराठी. एक्झॅक्टली म्हाका तर तोच पॉयंट जाय आशिल्लो की तूं कोंकणी उलोवपी मनीस आनी आमी जे गोंयकार आसा आमची मराठी जी आसा पळय
कळ्ळें तुका ती खंय तरी तशी ना टिपिकल जी महाराष्ट्रीयन मराठी आसा ती वेगळी आसा सो तुका तुज्या कोंकणींतल्यान मराठी भितर वतना कशें कितें तर ॲक्च्युली तेच जाल्लें कारण तूं अस्सल मराठी उलयता ते कॅरेक्टर निलेश मयेकरांचो जेन्ना फोन आयलो म्हाका त्याने सांगलें की म्हाका पार्ल्यांतलें कॅरेक्टर आसा तर तेन्ना म्हाका हें जालें की अरे ही मराठी आतां कशी करपाची हांव मराठी उलयतां म्हणजे थंय थिएटर आर्ट्स करता आसतना मराठी उलयतालो पूण ती खूप अस्खलीत असता ती खूप स्पश्ट असता भाशा आणि श श ण न हे सगळे त्यांचे संवयीचे असता पण म्हजी आवय तशी कोल्हापूरची पण तांकां तो न बी तो नच म्हणटा ती कोल्हापूरच्या भाशेन नच म्हणटा सो तेन्ना म्हाका प्रॉब्लेम जातालो घरान कोंकणीच उलयता सगळें घरा कोंकणी उलयता हांव फक्त मम्मी कडेन मराठी उलयता पूण ती अशी तुटक 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 ते काय इतकें हें न्हय पण तेन्ना भाशेचो मातसो म्हाका प्रॉब्लेम म्हाका डबिंग करतना करचें पडटा पण म्हाका तेंच्यांनी म्हणलें की कांय टेन्शन घेवं नाका तूं कर सो तेंच्यांनी इतको कॉन्फिडन्स दिलो की हांव करत गेलो आनी हांवें तें लक्ष दिवं ना आनी ती आपोआप जाली पण पार्ल्यांतले कॅरेक्टर पार्ल्यांतली मनशां तूं पळय ती वेगळी आसता दे आर डिसेंट ती भाशा वेगळी आसता तेंची आनी ते कॅरेक्टर थंय मातसो म्हाका ते मातशें डिफिकल्ट दिसतालें पण तें जालें सो आतां खंय तरी आमकां टायम कमी आसा त्या कारणान म्हाका एक सांग तुजे मुखार जे गोंयकार तुका पळयता जे गोंयकार तुका थोडे आतां फाल्यां एक वेळ तुज्या पावलार पावल दवरून तुजे सारकेंच जावपाक सोदतले तांकां तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता हेच की पॉझिटिव्ह रावा खंयची गोष्ट अशक्य ना तुमचेर आसता तें आनी लोक तुमकां सगळें सांगत रावतले हांव जेन्ना हांगासल्यान थंय वतालो तेन्नाय म्हाका लोक अशे थोडे फ्रेंड्सां बी म्हणटाले की तूं थंय वतलो मुंबय तूं एक्टर जातलो म्हणटाले म्हाका सो कारण लोकांक ते इमॅजिनूच जायना न्ही मुंबय वतलो मराठी इंडस्ट्रीन तो काम करता तें इमॅजिनूच जायना पण ताणें करून दाखयलें सो खंयचीच गोश्ट अशक्य ना कारण तूंच पळय हांव वेऱ्या एका खेडेगांवांत तशें खेडेगांवच न्ही तें हय खेडेगांवांतल्यान हांव मुंबय वचप ही अशक्यच गोश्ट पण ती शक्य जाली सो खंयचीच गोश्ट अशक्य ना कारण म्हाका दिसता वेऱ्या ह्या गांवचो हांवूय त्याच गांवचें तुवूय त्याच गांवचो दोगांय आमी गांव भाव भयणी सो वेऱ्या गांवचो पयलोच असो कोण तरी भुरगो आसा जो वयर सरला बरोबर सो खेडेगांवांतल्या भुरग्यांक अशक्य ना तेच कांयच अशक्य ना तुमी शक्य करपाक ती ताकद आसपा जाय तुमच्या भितर सो ती ताकद निर्माण करा आनी पॉझिटिव्ह रावा पॉझिटिव्हिटी खूब फुडें व्हरतली तुमकां तुमच्याच मनान जर नॅगेटीव कितें विचार आयलो न्हय जाल्यार मागीर कशें जातलें जर हांवें म्हणलें की म्हाका एक्टर जावपाक जाय तर हांव जातलोच पण म्हज्या मनान जर उरलें की हांव जातलो एक्टर असो प्रश्न म्हाकाच जर पडलो तर तें जावचें ना केन्ना शक्य सो बी पॉझिटिव्ह ऑलवेज सांकीत तूं इतलो मुद्दम टायम काडून हांगा आयलो आमकां तुवें टायम दिलो प्रुडंटाक थोड्यो तुज्यो भितरलो समीर म्हणल्यार सांकीत आनी सांकीत कसो आसा सांकीत समीर कसो घडलो हें तुवें आज आमकां सांगलें प्रुडंटाच्या वतीन हांव तुजें खरेंच मना काळजांतल्यान उपकारी आसा थँक्यू सो मच आनी इश्टांनो सांकीत हांगा आयलो सांकितान आमकां सांगलें की एक असो भुरगो जो खूब ल्हान वयाचेर गोंयांतल्यान भायर सरलो पुण्याक गेलो आनी गोंयकारूय बी खंयचीच गोश्ट अशक्य ही गोंयकारा भितर ना हें सांकितान सांगलें ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकार हे कितेंय करपाक शकता सांकीत हो ताजो एक लायव्ह एग्जाम्पल आसा आनी हांव प्रुडंटाच्या वतीन तशेंच म्हज्या वतीन सांकिताक बेस्ट विशीस दिता मुखा वयलो तुजो प्रवास बरो जावनी गोंयचें नांव तूं आनिकूय वयर काड देव बरें कर थँक्यू